छळवणुकीच्या केसीन लेस्टर आणि त्याच्या आवय-बापायक खरोच न्याय मेळ्ळो वा बाउन्सर आणि पुलिसांचेर कारवाय जायनासतना ते मोकळेपणान फिरतात हाचे उतर अजूनही सापडूंक ना। पूण 22 तारखेक मंगळूर FC आड जाल्ल्या मॅचीन FC गोवा पंगडाच्या फॅन क्लबान काळी रिबीन बांदून ह्या वायट घडणुकेच्या यादी परतून ताज्यो केल्यो। 8 नोव्हेंबराक जाल्ले FC गोवा पंगडाचे मॅची वेळार लेस्टर डिसोजा हो भुरगो ताची आवय टिना आणि बापूय सेबी वांगडा स्टेडियमाचे गेटी कडेन वचून फोटो काडटाले। स्टेडियमाचेर घडिल्ले घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। ही पुलिसांची कारवाय वा ISL व्यवस्थापनाच्या आदेशावयल्यान जाल्ली कारवाय हे समजुपाक वावच नाशिल्लो। हे घडणुके उपरांत ISL सेक्युरिटीचेरूय टिका जाल्ली। The black ribbon on our head as a mark of respect for Leicester because he was beaten very badly by the cops. This is not a good sign. I know Leicester personally. We have roamed for away matches to Chennai, Bangalore, Pune, everywhere, and Leicester is a very true fan. And we really feel very bad that Leicester was beaten by the cops, which is not very, very fair. And we are going to support him till the end. आम्ही कांदोलीमसान येयला आनी हे सगळे माझे गेस्टां कांदोलीमसान येयले आम्ही सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी ऑलवेज लव FC गोवा एंड वी आर ट्रू फॅन्स वी फॉलो FC गोवा एवरीवेयर दे गो। पणजेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि वास्कोच्यान हिरू महाले।